नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो ओपा उदका प्रकल्पात एक बिगाड चालूच ओपात बिगाड जालो काय तिसवाडी उदकात ताण येता मंत्री सुदीन म्हणटा लायटीचे संबंधी प्रॉब्लेम भितरलो काय भायलो ते पळोवचें पडटलें. आता कागदी पासा बदला कदंबाचो स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू 31 जुलै मेरेन लोकांनी करून घेवचो स्मार्ट ट्रान्झिट पास कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. चोडणा रायबंदरा फेरीचे अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटी घेवचे चोडणेच्या लोकांची स्वाक्षरी मोहीम रोरो फेरीचे उद्घाटन जावचे आदी शुल्क घेवचे फाटी मुख्यमंत्र्यांकडेन करतले मागणी थळाव्यांची माहिती. पणजे मांडवी न्हंयक आयला फ्लोटिंग सिटीचे रूप जुवारी न्हंयत आमकां ही परिस्थिती नाका नवे जुवारी पुलावेल्या ऑब्झर्वेटरी टावर आनी पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक थळाव्यांसयत पारंपारीक नुस्तेकारांचो विरोध. अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा राती कोसळ्ळो येरादारी करप्यांक धोको जाला निर्माण अवजड वाहनांक येरादारी करपाक घाल्या बंदी. आणि अळम्यांचो हंगाम जालो सुरू आषाढी एकादशी पयलींच बाजारात आयली अळमी 550 ते 600 रुपयांच्या दरात विकतात अळमी. आता खबरो विस्तारान चोडणा रायबंदरा रोरो फेरीचे अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटी घेवचे अशी मागणी करपा खातीर चोडणेच्या लोकांनी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केल्या. शुक्रारा सुरू केल्ल्या एका दिसाच्या मोहिमेत 400 परस चड लोक सामील जाले. नव्या रोरो फेरीचे उद्घाटन जावचे आदी अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटी घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी करतले अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. चोडणा रायबंदरा सुरू जावपी रोरो फेरी खातीर शुल्क आकारल्यात. ते प्रमाण थळाव्या दुचाकीवाल्यां खातीर ही सेवा मोफत आसतली. मात चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क ते भायर कमर्शियल चारचाकी गाडयां खातीर 100 रुपया शुल्क आसतले. तशेंच पर्यटकां खातीर वट्ट 300 रुपया रोरो फेरीचे शुल्क आसतले. हे विशीं सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या अशें न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले हांणी सांगिल्ले. मात फेरीचे शुल्क लोकांक मान्य ना. सरकारान आकारिल्ले शुल्क फाटी घेवचे म्हूण चोडणेच्या थळाव्यांनी शुक्रारा स्वाक्षरी मोहीम घेतली. शुल्क फाटी घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करतले अशें थळावे सांगतात. आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन साइन करून कॅम्पेन घेऊन CM सराक रिक्वेस्ट करते. आमचे पळय ग्रीव्हन्सीस आहा एक फेरी प्रायसीस पळय डिसायड केल्ले आहा इट वॉज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक. पब्लिकाचे इंट्रस्ट आसा इट इज गोइंग टू ईट इंटू आवर पॉकेट्स एंड सगळ्या लोकां कडेन अफोर्ड जायना 30 रुपीज एकदा केन्ना वयताना 30 टू गो एंड 30 टू कम ऑर फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हेकल लायक अ ऑटो रिक्शा लगेज कैरियर representation or put a letter to the government, especially to the Chief Minister of Goa. There is Motran Yatra. Whoever is affected by this hike in the ferry prices should be taken into consideration. So please to take their voices to the CM's office. We have undertaken this signature campaign. Here itself we have got almost nearly about 500 signatures. The signatures which I have taken so far, you can say 98% of the signatures are of the cars. ओके तुम्ही यो वच करपी डेली ना आता ना हांव भिचेले हां ओके पण आमकां जाय 20 रेड्यूस करून जाय सॅटिस्फायड ना आमी. जी गव्हर्नमेंटान रेट दाखयल्या सांगल्या ती तुमकां मान्य आसा? ना तितली रेट मातशी आतां उलोवन पळोवंक जाय आनी कितें बरें जाता पळय तें ओके ओके मातशी उणी केल्यार बरी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. पणजे मांडवी न्हंयक फ्लोटिंग सिटीचे स्वरूप आयला. कसिनो पर्यटक क्रूज बोटी बार्जी आनी हेर बोटींच्या हिसपाभायर ट्रॅफिक जाला. ऑब्झर्वेटरी टावर आनी पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक लागून हे चित्र जुवारी न्हंयतूय तयार जातले म्हणून थळावे सयत पारंपारीक नुस्तेकारांक भंय. ताचो ह्या प्रकल्पाक विरोध पळया हो स्पेशल रिपोर्ट. हे पणजेंतल्या मांडवी न्हंयतले चित्र.
दिवजा सर्कला कडल्यान ते कला अकादेमी मेरेन रस्त्यान यो वच करतना कसिनोच्या ऑफिसांनी मांडवी दिश्टीच पडना. मांडवीन कसिनो बोटी, क्रूज बोटी आणि हेर बोटींची गर्दी पडल्या. आता तर मांडवीन डेल्टिन रॉयलाची महाकाय कसिनो बोट येवपाची आसा. या सगळ्याक लागून मांडवी न्हंयवेलो ताण तर वाडटाच, मात कोयर आनी आवाजाचे प्रदूषण न्हंयतले जैवविविधताय सयत लोकांकूय बादता. कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडल्यान मेळिल्ल्या पणजेंतल्या मांडवींतले बोटींचो आंकडो पळयत जाल्यार परिस्थितीचो स्पश्ट अंदाज येता. मांडवीचेर ताण, कसिनो आणि हेर बोटींचे हिस्पा भायर ट्रॅफिक. 224 बार्जी, 25 लेझर बोट्स, 72 कॅटमराइन बोट्स, 1679 प्रवासी बोटी, 6 कसिनो बोटी, 22 सेलिंग बोट, 12 टँकर, 17 टग, 4 हेर, 225 इनलँड प्रवासी बोटी, 3 फ्लायबोर्ड बोटी, 381 जेटस्की, 669 कायाकिंग बोटी, 2 पॅडल बोटी, 261 पॅरा सिलिंग बोटी, 6 स्टँड अप पॅडल बोट्स, 21 सर्फ बोटी, 4 विंड सर्फिंग बोटी, वट्ट 3623 बोटी. हे जाले मांडवींतले चित्र. हाचोच हुस्को कुट्टाळेच्या थळाव्यांक आनी पारंपारीक नुस्तेकारांक पडला. नव्या जुवारी पुलावेल्या ऑब्झर्वेटरी टावर आनी पॅनोरॉमिक गॅलरी प्रकल्पा खातीर पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आतां सावनूच बोटींचे नोंदणी खातीर अर्ज येवपाक लागल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. मांडवी उपरांत आतां जुवारी न्हंयतूय कसिनो, पर्यटक क्रूज बोट आनी हेर बोटींक लागून सगळो इबाड जातलो म्हूण थळाव्यांक हुस्को. स्पेशली फॉर सांकवाळकारांक देखून हांव मुद्दो घेवपाक सोदतां. मेनली बिकॉज ही प्रोजेक्ट सपोज जाली 270 crores वेस्ट केले गव्हर्मेंटान. आतां ती रेवेन्यू कोणा वयतली हूंय वयतली आमकां खबर ना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ते मुठाय गोंयकारांक काम मेळटले ते शुअरिटी ना. सेकंडली हे जो आमची जुवारी रिवर इज अ ब्युटिफूल रिवर, पीसफूल रिवर आहा आमची फाटल्यान सद्या. ही जातली सेकंड मांदोवी रिवर. जशे कसिनो गायलो आहा मांदोवी रिवरान, ते बोटींग क्रूज हालोले, ते सेम बोट क्रूज दॅट कसिनोज हिंग जातले. ही प्रोजेक्ट येयल जाल्यार हिंगा कित्याक म्हणून तुका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्युरिजम येतली हिंगा. ते अट्रॅक्ट दोज रिच पीपल जे कोण ग्रेस लोक आहा ते येतले हितून मजा करपाक. कित्याक हितून चांगलो नायट लायफ आसतले. विथ नायट लायफ आसा जाल्यार दिस विल अट्रॅक्ट ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आनी हे आमच्या गांवांत येतले. सद्याक आमगे सोबीत सुंदर गांव पीसफूल आहा, ते आमकां पीसफूल दवरपाकूच जाय. पूण हेचो प्रोजेक्ट येयल जाल्यार स्पेंडींग 270 crores विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफीट एनीबडी इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता की आमकां फायदो जातलो म्हणून. सेकंडली म्हळ्यार कितें आमचे हे जुवारी रिवरान जायते मॅंग्रुव्ज जाय सद्याक. आनी आमचो गांवचो लोक हे जुवारी रिवरान येता नुस्तें धरपाक आनी जायते लोकांक नुस्तें मेळटा, नुस्तें खावपाक मेळटा, बरोबर नुस्तें मेळटा. ते नुस्तें मारतले, मोतले नुस्तें, मॅंग्रुव्ज मोतले आमगेले. हे आमचे सगळे इको ट्युरिजमाचे खावपातले आमचे. कित्याक लागून सद्याक आयकोन येयला की ऑलरेडी जायते फायल्यो येयल्यो आहाय इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे परमिशन मागतात तेंगे बोट हिंगा हाडून डॉक करपाचे. पूण आयज आमकां अशें दिसता की गोंयचो सरकार जो आसा, जो ट्युरिजमाच्या नांवाचेर आमचो लायव्हलीहूड काबार करपाक सोदता. आयज जुवारी बेयान आमकां आयकूंक अशें दिसलां की परमिशन दिता फॉर यॉट्स अँड फॉर अदर ट्युरिजम एक्टिविटीज. आतां ट्विन टावराच्या नांवाचेर जोरी ट्युरिजम जोरी जुवारी बेयान तुमी करपाक सोदता, आमी गोंयचे फिशरमॅन आनी स्पेशली लोकल कोर्तालीचे फिशरमॅन हेजेर ओपोज करतले. कित्याक जुवारी आनी चिकाली बे दिस इज अ मरीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया. आतां हितून दिस इज अ ब्रिडींग ग्राउंड फॉर एंडेजर्ड स्पिसीज जे विंडो पेन ऑयस्टर्स पळय आसा, जे आख्खे एशियन पळय आहा. दिस इज वन ऑफ द ब्रिडींग स्पॉट्स फॉर दीस स्पिशीज विच इज बीन प्रोटेक्टेड अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986. आतां सरकार जो आसा, एक सायड आमी मरिना नाका म्हणून बोबाड करता, दुसरी सायड जी आसा हे ट्युरिजमा नांवाचेर यॉट हाडपाक सोदता. आतां आमी पळयलेलें आसा की ह्या भागांनी जे चिकाली, सांकवाळ ह्या एरियांनी अप टू केलोसी ह्या एरियांनी जायते हजारांनी फिशरमॅन आसा जे शेण्यांनी हो तिसऱ्यो कालवाचेर जगता. मांडवी न्हंयन घडपी चुकीच्यो गजाली लक्षांत घेवन त्यो जुवारी न्हंयन जावपा पासत टाळपाक जाय. पर्यटन म्हत्वाचें आसाच, मात तेच बरोबर सैमाची राखण आनी थळाव्या सयत पारंपारीक नुस्तेकारांचें अस्तित्व राखून दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें. न्हंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करून जुवारीन बोटींचे नोंदणीक मान्यताय दिवप गरजेचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकर.
गोंय बेळगावांक जोडपी अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा राती कोसळ्ळो. ह्यान पयलीं हे घाटाच्या रस्ते एके वटेन सुमार 30 मिटराचेर वेरो गेल्ल्यो. रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. पळयात पुराय बातमी. अनमोड घाटाच्या रस्त्याक वेऱ्यो पडिल्ल्यान शुक्रार राती रस्तो कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवितहानी जावंक ना. मोल्यासावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर अनमोड घाटाच्या राष्ट्रीय महामार्गाक एके वाटेन सुमार 30 मिटराचे वेरे गेल्ल्यो. उपरांत संबंधीत खात्यान तात्पुरतो उपाय म्हूण कॉन्क्रीट घातिल्ले आनी एके वाटेन येरादारी सुरू दवरिल्ली. मात उटंगाराच्या पडपी वाऱ्या वादळाच्या पावसा लागून वेऱ्यो पडिल्लो रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाक सुरू केला. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. सैमाची देणगी आशिल्ली आनी रानांत रोयणींचेर फुलपी अळम्यांचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच दर्शन जालां. दिवचल आनी पणजेच्या बाजारांत आतां अळमी विकपाक येवपाक लागल्या. सध्या 550 ते 600 रुपया वांटो अशें अळम्यांचें मोल आसा. अळमी खंय मेळटात? रानांत मेळटात. म्हणजे ते अशी रोयणींचेर येता? हय हय, रोयणींचेर. पण सादारण ही केन्ना येतात फुलतात? एकादशी येतात. पावस पडलो काय? पावस पडलो काय? पावस कसो पडटा तेचेर हेचे पीक आसता अवलंबून. रानान अळमी जी असता रोवणी वरतून येता ती एकदम टेस्टी असता खावपाक. लोकांचो जीव आशाल्लो असता ती केन्ना एकदां खायची. अंदू आषाढी एकादशीच्या पयलीं ती अळमी येयल्या पूण मातशी म्हारग आसा. तरी आसतना लोक घेतात ती अळमी. पण म्हाका एक सांग पळया, ही सादारण आषाढी एकादशी कडेन फुलपाक सुरवात जाता. आषाढी एकादशी कडसून फुलपाक सुरू जाता. ती नागपंचमी पर्यंत अळमी भरपूर मेळटा आणि मागीर नागपंचमी उपरांत सादारण आनी 20-30 पर्यंत अळम्याचें पीक आसता बरें. पण म्हाका एक सांग, आतां ही जी अळमी येता ते मोठ्या प्रमाणान येयल्या बाजारात? बाजारांत थोडीच सद्या येयल्या, एक 4-5 जाण बसल्या. पूण तरी आसतना लोक तेजेर घालून घेतात. कित्याक एक अळमी एकदा तरी खावची अशी प्रत्येकाक इच्छा. रेटूय म्हारग दिसता. रेट मातसो आसा, 600 रुपया सुमार आसा. त्या अळमेची आम्ही सारखी आतुरतेन वाट पळयतात. ती अळमी आता सध्या हांगासर आसा. आमकां म्हणजे हांगासरले आईन सांगले की ही जी अळमी आसा ती म्हणजे फस्टूच अळमी आसा आणि त्याच प्रमाणे आषाढी एकादश आसता ताचे उपरांत खरी म्हटल्यार अळमी येता. पूण ह्या वर्सा बेगिनाच अळमी आयिल्ली आसा आणि सध्या हो जो वाटो आसा तो खंय तरी 550 ते 600 हातून हो वाटो आसा. आणि ही सध्या बारीक अळमी आसा. म्हणजे आताच फर्स्ट अळमी ही येयलेली आसा सध्या आणि ती पणजेन पावल्या. जाल्यार सगळ्या लोकांक एक हे करता की जे कोण अळमी हाडपाक रानान वयता तांच्यांनी रानान वचून अळमी सध्या आयली आसा. तुम्ही वचून ती अळमेचो आस्वाद घेवचो. तिसवाडीची तान भागोवपी ओपा खाणेपार उदका प्रकल्पाक बिगाड चालूच आसा. शुक्रारा राती परतून एक फावट ओपाच्या पायपलायनीक गळटी लागली. ही गळटी दुरुस्त करपाचें काम शेनवार दनपार मेरेन झुजा पावण्यार सुरू आशिल्लें. ओपा खांडेपारचो उदक प्रक्रिया प्रकल्प पुराय तिसवाडीची तान भागयता. मात हालीं कांय दीस जाले ओपात एक बिगाड जावन तिसवाडीत लोकांचे उदकाक तळमळे चल्ल्यात. शुक्रारा रातीं ओपाचे पायपलायनीक गळटी लागली. शेनवार दनपार मेरेन ही गळटी काडपाचें काम झुजा पावण्यार चालू आशिल्लें. ते भायर प्रकल्पाचे वीज पुरवणीतूय चलपी आपालिपा उदका पुरवणीक बादता.
वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा लायटीचो प्रॉब्लेम भायलो काय प्लांटातलो ते पळोवचें पडटलें. ओपा प्रोजेक्टा कडेन जी लायट फ्लक्च्युएट जाता त्याचे कारण वेगवेगळे आसा. ती इंटरनल काय एक्सटर्नल ते पळोवचें. एक्सटर्नल जे जाता ते आमकां लागून जाता. ते सबंद गोंयभर जी आमची फिडराक हें येता लायट येता सबस्टेशनाक तातूंत थोडो प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान 2-3 फावटी आमची लायट गेली. पूण इंटरनल जो भाग आसा तो ते ओपा वॉटर वर्क्स पळयता. तांच्या माध्यमांत जर कितें जालें जाल्यार तांचे थंय इंजिनियर बशिल्ले आसा आनी तांचें कर्तव्य आसा भितर तें पळोवपाचें. ओपा खांडेपार हांगा जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्या राती 2 वरांचेर हांगा ती पायपलायन आशिल्ली तिका लिकेज जाली आनी तिसवाडी तालुक्यात जो वॉटर सप्लाय जातालो तो बंद जाल्लो आसा. रातीसून हांगा रिपेरिंगाचें काम सुरू आसा. गेले कांय दिसां पासून हांगा जे लायटीचे फ्लक्च्युएट जाता आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा. राती जेन्ना हांगा पायपलायनीक गळती लागली तेन्ना हांगा येई आसा काशिनाथ सराफ ते हांगा येवन तेंच्यांनी रिपेरिंगाचें काम सद्या सुरू केल्लें आसा आनी ताजो स्टाफ राती पासून हांगा तैनात आसा. त्याच बरोबर हांगा आयज दनपार पर्यंत उदक सप्लाय करपाचो तेंचो प्रयत्न सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच आसात. शुक्रारा तिसवाडी आनी बार्देस मालात घाल्ल्या धाडी वेळार अन्न आणि वखदा प्रशासनान वट्ट 6 आस्थापनां बंद उडयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण योग्य परवान्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्यान आक्षेचें एक आस्थापन बंद उडयलें. तशेंच सांगोर्डेची 2 आस्थापनां, म्हापशेचें 1 आस्थापन, आसगांवची 2 आस्थापनां मेळून नितळसाण आनी योग्य परवाने नाशिल्ल्यान एक फास्ट फूड दुकानाक 5,000 रुपयांचो दंड दिला. Our FDA team today has once again carried out a surveillance drive, and we started off this with an action in Agasaim first, where there was a biryani place which we were tracking, Hyderabadi Dum Biryani. We had received the input that it's operating under unhygienic conditions, so we went there and we have asked this place to close operations. Then we moved on to Sangolda area, Bella Vista, where again we had received some inputs there. One unit was supplying mithai and farsan items to even 5-star hotels. And when we went there, it was very shocking that the conditions were very poor, and hence they have immediately directed the owner to stop operations and also upgrade their licenses. They were operating with registration certificates which are not the appropriate licenses for such kind of business. And another opposite that was one more place called Bengali Adda that was also supplying food. So basically these were cloud kitchens working through the platform of these apps. So we have tracked them down and they have been asked to close operations. And then now we have come to this Mapsa area where in the Alankar where we had done the inspections earlier, we had received one input that one of the outlets operating there is preparing the food in a flat. And that was tracked today, and we checked here in this apartment. We found that the gravies and the rice, the pre-cooking part was done here. It was unhygienic, and this too has been asked to stop operations. So this has been a summary of the work that we have done today. गोंयच्या भात शेती पिकाक आता बरे दीस आयल्यात. साळपे तळ्या कुशीकच्या वाठारांतल्या शेतकारांनी फाटली 3 वर्सां सुमार 3 लाख चौखण मीटर जमीन परतून लागवडी खाला हाडल्या. गोंयच्या शेतकारां खातीर एक बरें उदाहरण दिवपी बी ह्या शेतकारांनी पेळला. पळयात खासा रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात ते नावेली साळपे तळ्या कुशीकचो वाठार, जंय आदी पडीक जमीन आशिल्ली जी आता 5वीचार भात शेतीच्या पिकावळीन फुलतली. या पडीक जमनीचेर फाटली 3 वर्सां हे थळावे शेतकार भाताची लागवड करतात. सुरवातेक फक्त 1 लाख चौखण मीटर जमनीचेर शेती केल्ली, मात अंदू वर्सा वट्ट 3 लाख चौखण मीटर जमनीचेर लागवड करपाचो तांचो ध्येय आसा. ह्या वर्सा आमगेली टार्गेट आहा 3 लाख स्क्वेअर मीटर. जाल्लें कितें आहा मरे, शेत पाड पडलें अबावट एटलीस्ट अरावंड 25 years बॅक. ह्या शेतां लोक वचनासलो कित्याक सगळें मडगंज पोल्युशन हिंगा भितर गेल्लें आनी त्या लोकांचे पांय हें जातालें. आतां कितें जालां, मॅकनायज फार्मींग येयलां आनी दॅट्स वाय आम ते पांय देखून दोन आमचो फादर येता, फादर जॉर्ज क्वाद्रूस, एंड ही हेल्प्स अस हें कल्टिवेशन करपाक. सो स्टार्टींग आम 1 लाख केल्लें, आतां दीस इयर आम टार्गेट कोताय 3 lakhs.
आमच्या ह्या यत्नांचे फुडारपण पेडीमॅन ऑफ गोवा म्हळ्यारूच फादर जॉर्ज पॉड्रूस हांणी केलां. तांच्या प्रेरणादायी मार्गदर्शना खाला आमी हे पावल उबारिल्ल्याचे थळावो शेतकार आंतोनियो आल्वारीस सांगता. फादर इज इन सो मच डिमांड. तो सकाळीं आपल्यागे प्लॅनिंग करता, तो एक फोन देखून त्या पड्याक घेवपाक मेळना. इतलें प्लॅनिंग आहा तेगे लॉजिस्टिक्स म्हणटा तें कितें थिंगसो हाडपाचें, रोवपाचें, वचपाचें फॉर दॅट. एंड ताका लागून आमकां तें बरें सवाय पडटा रोवपाक. ट्रान्सप्लांटर यूज करता, कळना तुका. दॅट्स वाय पीपल शूड टेक अप टू मेकनायज दिस थिंग बिकॉज इट इज व्हेरी चीप. कांय करपाक गरज ना. सो तो आमकां करता आनी इट डिपेंड्स ऑन हीज. वी आर एंटायरली डिपेंडिंग ऑन हीज मर्सी म्हणटा ते भाशेन. आनी ही हॅज बीन व्हेरी कॉपरेटीव. ह्या जमनीचेर भाताची लागवड करतना शेतकारांक साबार आव्हानां लेगीत आयली. सुमार 40% जमीन अजून लेगीत लागवडी खाला हाडिल्ली ना. हाचे कारण हांगा प्रदूषित उदकाची समस्या उपरासल्या. तशेंच शेताक लागपी मशिनां व्हरपाकूय त्रास जातात. देखून ज्यो समस्या आसात ते बेगीनूच सुटावे करून पुराय जमनीचेर भात पिकयतले अशेंय शेतकार आंतोनियो आल्वारीस सांगता. हिंग चोयल जाल्यार आख्खी फूल एरिया आहा ती दीस इज ऑल कल्टिवेटेड. आनी हिंग आहा ती ही स्लूइस गेट हिंग आहा ती. सो स्लूइस गेट कितें जाता, दॅट्स WRDन तेच्या पड काम केलां न्हू, दॅट इज विदाउट द कोमंदाज परमिशन. उदक बी चल आसा बेश्टें पावसा मातशें उरलां, ऑल पोल्युशन इज देर, कळ्ळें तुका. सो हे आमगे इश्यू आहाय ते आतां सेटल केले म्हणटरी वी वील बी एबल टू कल्टिवेट द होल थिंग. सो हे इश्यूज आहाय ते आमी रिजॉल्व करतले आनी वी वील समहाव आवर टार्गेट वील बी टू कवर अप द एंटायर साळपें फील्ड. आमी सद्या आसात ते साळपें लेक नावेली हांगा. आनी हांगा एक व्हडलें शेत आसा. कांय वर्सां पयलीं हे शेत नावेलीचे लोक जे आसात ते रोयताले आनी फाटलीं 25 वर्सां हे शेत जे रोवपाचें आसा ते बंद पडिल्लें. 3 वर्सां फाटीं नावेलीचे शेतकार परते एकठांय आयले. तांची बायोडायवर्सिटी टीम जी आसा ती तांकां एकठांय हाडली आनी ताणें हें शेत रोवपाक चालू केलें. हे शेताक पयलीं WRDन बारीक कॅनल घाल्ले जे शेताक उदक सप्लाय करताले. पूण शेत रोयले नाशिल्ले कारणाक लागून खूब वर्सां हे कॅनल जे आसा तांकां उदक जे सप्लाय करपा आसा ते बंद केल्ले. पूण ते कॅनल तशेंच आसात. तांकां लागून तांकां मिशीन हाडपाक त्रास जाता, बाकीचे कितें मशिनरी जी आसा ती भितर हाडपाक त्रास जाता. सो तांणी एक मागणी केल्ली आसा, जे कॅनल आतां बंद पडल्यात ते कॅनल मातशे काडून उडोवचे. ताजे नंतर हे शेत जे आसा ते ओपन जातलें. त्याच बरोबर फेन्सिंगाकय मातशी तांणी जर मदत केली आनी जें पोल्युशन मडगांवच्यान जें उदक घाण येता तें मातशें बंद जालें जाल्यार आमकां आनीक हें जातलें. आनी तांचो जो सद्याक मोख आसा ती कंप्लीट शेत हे कल्टिवेशना अंडर हाडपाचें. फेन्सिंग कित्याक काय म्हणल्यार तातूंत भितर गोरवां वतात आनी व्हडलें शेत आशिल्ल्या कारणान वळेचें फेन्सिंग जावं हें बांदपाक मेळना. सो चारीय वटेच्यान तांचें फेन्सिंग करपाचोय मानस आसा, जाचे कारण क्रॉप गोरवां कडल्यान आनी बाकी जनावरां कडल्यान प्रोटेक्ट जातलें. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकर. भाजप फुडाऱ्यामदीं जावपी आरोप प्रत्यारोप पक्षांतली अंतर्गत फूट दाखयता. ही लढाय आतां बंद दाराआड उरूंक ना. तांचे आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण लोकां मुखार आयलां. देखून पक्षाची अंतर्गत शिस्त इबाडत चल्ल्या अशी टिका फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केले. तशेंच भाजपान आपले शिस्त धोरणाचेर अंतर्निरीक्षण करचें पडटलें अशेंय विजय सरदेसाय सांगता. बीजेपीन गर्दी जाल्ली आहा. बीजेपीचे प्रेसिडेंटान आतां आत्मपरीक्षण करचें, म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो जे डिसिप्लीन म्हणून उलयता ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी उलयल्लें आहा तांच्या सरकाराचेर बिंदास अगेन्स्ट उलयता. आमी हे कोरगूट भात रोयलां ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात. हो तांचेर पेडणेचे बीजेपीचे दोनूय जे बीजेपीन आहात व्हडले लिडर ते एकमेकाचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुम्ही गांजा रोयतात, तुम्ही गांजा विकतात, तुम्ही गांजाचे पॅडलिंग करतात. काल बाबू हजगांवकाराचो पुतळो भितर आशिल्लो आहा. सो बीजेपीचे चव्हाट्याचेर पडला सगळें. भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयला. रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले. थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे लासतले. गोंय बरें फुडें वचपाचें आहा. होच प्रदेश अध्यक्ष आयले तेन्नाच्यान ज्यो घडामोडी डिसिप्लीन म्हणून सांगता. म्हणजे ताणें ताजे खातीर हांव म्हणटा की ताणें इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो उलयता तें चड उलयता काय तो सारको लायनीर आसून गोविंद म्हणटा सारकें लायली चिपताले ना. हांवें तें एकदां म्हणलें परते रिपीट करना. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक लागून आशिल्ल्या रेस्टरूमाची येवतिकाय जाल्या. कितलींशींच वर्सां जालीं दुरुस्तीचें काम करूंक नाशिल्ल्यान रेस्टरूमाक गळटी लागल्या. जाल्यार गटारांनी उदक तुंबिल्ल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. पळयात पुराय बातमी. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक लागून आशिल्ल्या रेस्ट रुमाची बिकट स्थिती आसा. फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान ह्या रेस्ट रुमांक गळटी लागल्या.
जाल्यार पावसा पयलींची कामां प्रलंबीत दवरिल्ल्यान बस स्टँडाचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गटारांतलो गाळ उचपूंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक तुंबून उरिल्लें आसा. तशेंच शौचालयाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान वेगवेगळी साथीची दुयेंसां पातळपाक लागला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी महेश नायक हांणी केल्या. KTC बस स्टँड जो पळय आसा ते प्रत्येक स्टँडाचेर एक रेस्ट रूम आसता. हो रेस्ट रूम म्हणतो सगळी स्टाफाक रेस्ट घेवपाचो रूम आसता. पण हांगा आज जर पळोवपाक जर वचत KTC बस स्टँडाचेर तो रेस्ट जर घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी हॉस्पिटलांत वचून न्हिदची पडटली. तर कित्याक सगळे पत्रे बुराक पडल्यात आनी सगळें उदक गळटा. जो पळय रेस्ट घेवपाक वता तो थिंग दिसता आनी थंडी जावन कितें जावंक शकता. दुसरें ताका तेतून जे पळय ड्रेन्स आहात ते सगळे ड्रेन्स चोकअप जाल्ले आहात. कोणाचें लक्ष ना तो बाबा उसोवया आनी तें उदक सोडून दिवया म्हणून. तिसरी गोश्ट पळय सेवेरेज आहा तातूंतलें उदक त्या ड्रेन्सा भितर आयिल्लें आनी सगळे मॉस्किटो मलेरिया डेंगू पेंगू सगळे थंयच्यानच स्टार्ट जाता. सरकाराचें हाजेर ह्याचेरच लक्ष ना. जे पळय KTCचो पळय कोण इनचार्ज आहा ताणें तरी हाजेर लक्ष घालून सरकाराक सांगून कितें तरी करूं जाय आशिल्लें. तेंय ते एक करनात. आमचे सारकेले मनशाक हें आतां सरकारा मुखार हाडचें पडटा. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता कोणाक तरी एक हीत हाडचो हेल्थ ऑफिसराक कलेक्टराक किंवा चीफ ऑफिसराक आनी ते सगळें पळोवचें आनी ते जाता तितले बेगीन ते सारकें करचें. तशेंच ताका तेकून जे पळय बारीक बारीक दुकानां आहात गाडे आहात तांचे सगळे गाड्यां भितर सगळें उदक वता. हळी चोकअप जाता उदक डायवर्ट जाता आनी तांचे गाड्यां वता आनी धंदोय पेटे आनी तातूंत म्हालय आसा तोय पेटे. हांवें कोणाक पळोवन वचूं ना. हांवें सरकार वो असो चलता उदक दळटा आनी सुणे खाता ही परिस्थिती जाल्ली आसा. गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कॅन्सर सारख्या भिरांकूळ दुयेंसा पासून स्वताची राखण करपा खातीर अर्ली स्क्रीनिंग खूब गरजेचें. जितले बेगीन ह्या दुयेंसा विशीं समजता तितले बेगीन उपचार घेवपाक मजत जाता. तेन्ना दर एकल्यान सरकाराच्या कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहिमेंत वांटो घेवपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. कॅन्सराच्या बाबतींत जागृताय निर्माण करपूय खूब गरजेचें आशिल्ल्याचें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. ते डॉ. पद्मिनी फावंडेशनान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत उलयताले. कॅन्सर केसीस ज्यो लोकांनी वाडत आसा आनी तुमी जर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल स्टुडंट्स म्हणजे काय म्हणतात की प्री डायग्नोसीस जावप अर्ली स्टेजीचेर डायग्नोसीस जावप हें गरजेचें आसा. म्हणजे अर्ली स्टेजीचेर जर कॅन्सर डायग्नोसीस जालो ना जाल्यार ताची ट्रिटमेंट जावप ही खूब कठीण आसा. आनी बी मेडिकल प्रोफेशन आमी पळयता की काही लक्षणां पळयल्या उपरांत एखाद्या पेशंटाक धरून जाल्यार सुरवातीक आपल्या घरांतल्या मनशाक जरी आमी प्रॉपर डायग्नोसीस करपा खातीर जर धाडपाक शकले जाल्यार जर डायग्नोसीस जालो जाल्यार 100% क्युअर जावपाक शकता. आनी तें करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. आमी ज्या समाजांत रावतात आमी ज्या पिळगेंत रावतात आमी ज्या परिसरांत रावतात तशें कितलेशेच लोक जे आसतले खबर आसून सुद्दां कॅन्सराच्या वाटेन वतात. बट बीइंग इन द मेडिकल प्रोफेशन ही आमची आमी समजून घेवपाक जाय की ह्या लोकांक जर भायर काडटले आसत तर आमी कशा पद्दतीन काडपाक शकता. आनी ताच्या खातीर आमचो व्हडसो जरी प्रयत्न जालो जाल्यार म्हाका दिसता इन फ्युचर कॅन्सराचे पेशंट रिड्यूस जावपा खातीर खूब मोठ्या पद्दतीची मदत करतली. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो